क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें जुआंव बावतिस्त ताच्या शिसांक सर्गींच्या राजा विशयंत आनी संवसारी संगती विशयंत शिकोवन दिता. आनी हीच शिकोवन आमी पळयता जुआंवच्या 3ऱ्या अध्यायांत येदोळस आमी आयकलां एक तसलेंच संभाषण जेजू मदें आनी निकोदेमसाच्या मदें. निकोदेमस एक जुदेवांचो मुखेली जावन आसलो. जेजू कडेन तो गेल्लो सासन जिविता विशयंत कितें करी जाय म्हणून एक सवाल करन. आनी ताच्या समजणे प्रमाणे सासन जिवीत जोडूंक आमी देवाचे उपदेश पाळी जाय आनी तशेंच तांच्या रिवाजा प्रमाणे कितें पुरा सॅक्रिफायस कर जाय, ह्या देवाळाक कितें दी जाय गे तें पुरा दिल्यार तुका सासन जिवीत मेळटा म्हण. आनी जेजू सांगता तशेंच जुआंव बावतिस्त आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या प्रमाणे सांगता आमी सासन जिवीत जोडी जाय जाल्यार संवसारी वस्तूक चड लोभ दोन जिवंक जायना. आमी सासन जिविता विशयंत आमी चिंत जाय आनी त्या प्रमाणे आनी प्रत्येक जाण जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. कोण पळय जेजूक देवाचो पूत म्हण मानता आनी ताच्या शिकवणे प्रमाणे जियेता तो सासन जिवीत जोडूंक सांगता. कोण पळय जेजूक स्विकार करिना ताका सासन जिवीत लाभना. कित्याक देवानच आमकां सांगलां पवित्र पुस्तकांत जेजू जावन आसा देवाचोच नीज पूत ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी तो मनीस जावन आमचे खातीर आमच्या पथका खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जावन सर्गींची दारांत ताणें उक्तें गेलीं आनी आमकां सुमेस्तांक ताची भुरगीं केलीं. तर आमी ताच्या भुरग्या प्रमाणे जिवोवचें कशें, ताचे उपदेश आयकून समजून शिकोवन मात न्हय आमच्या जिवितांत ते जिवन आमी ते हेरांक दाखोवचें मात न्हय, क्रिस्त थंय देवा थंय आमी एकवटचें. आनी तशें केल्यार क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे जियेत आसतना ताच्या स्पिरितान आमी भरता आनी स्पिरितान भरल्यार कितें घडटा, तांचें जिवीत कशें परिवर्तन जाता हें आमी पयल्या वचपांत आयकलें. आपोस्तल जेजूचे 12 जाण आपोस्तल, तांचे पैकी 11 जाण उरले आनी तांचे मदें तांचे थंय कितें घडलें तेय संवसारी वस्तूक लब्धन आसले. तेय सांगताले तुज्या राजांत आमकां प्रधान जागो तुवें दी जाय. आनीक खंडीत जावन ताणें पातयेल्लें जेजूचें राज नीज राज ह्या संवसारांत आनी तांकां कितेंच उणें पडचें ना म्हणून. पूण जेजूक धर्न तुका कुस्तांक गेल्ल्या वेळार हे पुरा पळोवन धांवलें. जेजूच्या मरणा उपरांत ते बियान बागलान दांपोवन ते भितर आसले आनी केदळा क्रिस्ताच्या देवाच्या स्पिरितान ते भरले गी ते दाळा ते भायर आयले. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रींनी आनी मुखेल्यांनी सांगलें तुमी जेजूच्या विशयंत कांयच उलोवं नजो, कांयच शिकोवं नजो. कित्याक सडून अर्दो जेरुसलेमांत अर्दो लोक जेजूच्या शिकवण्याच्या फाटल्यान येतालो. तांकां ते समर्थ रुसली आनी ताका आराधन करूंक तांणी सुरू केलें. ते दाडी हे सगळे भियेले. कित्याक जेरुसलेमांत 50% 50% लोक थंय आयिल्ल्या पिलग्रिमेज तांच्या पयशा तांच्या बिजनेसा वरवीं ते जियेताले. मात्र न्ही देवाळाक मस्तो आदाय आसलो. जर तर तांकां तो आदाय ना लोक कस जाता, तांचे समर्थ पडटा. ह्या खातीर तांणी हर एक तरेचे प्रयत्न केले हे जेजूक ताची समर्थ ताची शिकोवन नाच करी जाय म्हूण. देखून ते सांगतात आमी तुमकां सांगता क्रिस्ताच्या विशयंत कांयच तुमी उलोवंक नजो म्हणून. आनी ते कितें म्हणटात ते कोणाक भियेनात. ते गलिलेया जावन जेरुसलेमाक आयिल्ले. आमी चिंतया जर तर आमचे पैकी थोडे वचून
वातिकनांत थंयसर एका समर्थ विशयन आमी शिकोवन दिशान जाल्यार आमकां खंडीत जावन सोडिनात. तशेंच तांकां घडलें. पूण ते म्हणाले आमी पयले देवाक आमी मान करी जाय. कितें देव सांगता गी तें आमी करी जाय, न्हय मनशांनी कितें सांगता तें करचें. देखून हे धैर्य, हे बळ, ही सकत, ही उजवाड खंय जावन ताका मेळ्ळो? क्रिस्ताचो उजवाड. क्रिस्त ते एकवटले ते. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी बेश्टे आमचे समर्थीचे कायदे केल्यार मात्र पावना. ताच्या स्पिरितान आमी बरं जाय, नातल्यार आमी संवसारीच मनीस जावन उरता. एक दाखलो इंडोनेशियांत आमचे पाद्र्या वावुरतात कार्मेलीत. आनी थंयसर एक ग्रेस्त मनीस आसलो, मस्त ग्रेस्त, मस्त भांगार दुडू ताचे थंय आसलें. ताका एक हार्ट अटॅक जालें. हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार तो कोणाक पातये नातलो. ताच्या बायले जावन भुरग्यांक जावन खाली दुसऱ्या भुरग्याक मात्र दुसरो पूत ताका मात तो पातयेतालो. ताका हार्ट अटॅक जाता आसतना पुरो ताचे पयशे आरोवन व्हडले एका बॅगान घालन, भांगार आसलें ताची चेन आनी परत तांतूं घालन दुसऱ्या पुताक हाडून घेवन तो आस्पत्रेक गेलो. आनी तें बॅग तो सोडिनातलो. मरणाचे रिस्केर आसा पूण बॅग तो सोडिना. आनीक ताका ऑपरेशनाक म्हणून भितर व्हरता आसतना ताका स्टंट घाल्लें. भितर वचता आसतना पुताक तो दिता. आनी तो मतीर आयिल्ले तक्षण पयलीं सारता तो बॅग खंय आसा म्हज्या म्हण. तर कितले आमी संवसारी संती विशयंत मग्न जावन जियेता. आमी संपूर्ण विसरून पडटा सासन जिविता विशयंत. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हे संवसारी जिवीत खाली एक पयन तें आखेर जाता. देखून आमी न्हयच समर्थीचे थोडे कायदे करून समाधानान जिवचे ते गरजेचे जावन आसा. पूण प्रत्येक जावन क्रिस्ताच्या स्पिरितान आमी बरे जाय. ते बरे जाय जाल्यार आमी क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें. मोगाचें, एकवटाचें, समाधानाचें, एकामेकाक बोगसून जिवचें, एकामेकाक आदासून जिवचें. दुबळ्यांक कश्ट जाल्यांक आदार दिवचो. कश्टल्यांक एक दीस घालची. तांकां तांचें तें बरें उलोवचें. आमचें तें अशें खोटेपण सोडचें. राग, मोसर, हगे हें पुरा सोडून आमी जियेता तर आमच्याच जिवितांत सर्ग आमचें जाता, संतोश आमचो जाता. तशें जियोंक तोच क्रिस्त आमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमेन.